नमस्कार आणि सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. नमस्कार. नमस्कार. आयज जी आमच्या वांगडा गेस्ट आसा ती जावन आसा अंकिता नाईक मॅडम. सद्या ती एक आर्टिस्ट आसा. एक आर्टिस्ट बिहायंड द आर्ट कितें कितें गजाली करता हे सगळें आमकां ह्या यशस्विनी जे टॉकान सगळें आमकां आयकपाक गावतलें. तांकां कितलो हार्डवर्क लागता, तांचें कॉलेज लायफ, स्कूल लायफ, तांचो सपोर्ट सिस्टम हे सगळे गजाली आमकां ह्या व्हिडिओचेर आयकपाक गावतले. चला तर आमी व्हिडिओ कडेन वळया. ह्या व्हिडिओक आमी दोन डिवायड करया, एक यशस्विनी आनी एक यूथ टॉकान. यूथ टॉकान आमी तुमची एक आर्टिस्टा खातीर कितें कितें जाय पडटा किंवा एक आर्टिस्टा खातीर कितें कितें क्वेश्चन्स आसतात ते आमी सगळे सॉल्व करया आनी यशस्वीन आमकां तुमची फूल जर्नी आयकपाक जाय. म्हणल्यार एक आर्टिस्ट जावपाक कितें कितें तुमचो बॅकग्रावंड कसो आसलो, स्कूल लायफ एक आर्टिस्टाची कशी वचपाक जाय, एक्चुअली तुमची कशी गेल्ली, तुमकां सपोर्ट सिस्टम कशी आसली, हे सगळे आमकां गजाली ह्या हितून आयकपाक जाय. सो आमकां सुरवातेक न्ही तुमचें एक बालपण आयकपाक जाय. एक एक्सायटमेंट आमकां आसतात ते की बाबा एक बालपण कशें आसलें एक आर्टिस्टाचें तें आयकपाक जाय. बालपण म्हजें हांगासर लायक बिचोलेनूच हांव जल्म जाला म्हजो आनी स्कूल लायफ सगळें हांगासरूच जाला. सो फ्रॉम प्रायमरी टू हायर सेकंडरी. देन म्हटल्यार आर्टान एक्चुली म्हाका पयलींच्यानूच इंट्रस्ट आसलो. लायक आय वॉज व्हेरी एक्टीव इन करिक्युलर एक्टिविटीज लायक डान्स, सिंगींग, आर्ट. ओके, ऑल्सो इन स्टडीज आसतालें. लायक 6th स्टँडर्ड मेरेन म्हजी मम्मीन आमकां घेतला लायक स्टडीज, बट आफ्टर दॅट शी लेफ्ट. ओके. म्हणजे मी शिकपाक रँकर आसली काय सारकी? हय, रँकर आसलें हांव. ओके. म्हणजे हांव आनी म्हाजी भयण दोगूय जाणां लायक व्हडलें प्रेशरूय घेनासलें हांव मनार. लायक एट द लायक आदल्या दिसा सुद्दां स्टडी करतालें हांव, बट एक जातालें लायक ओके. पासींग जावन मातशें येतालें, टॉप 3 येतालेंच. एवरेज आहली. हय, एवरेज. सो स्टडीजान म्हाका तितलें टेन्शन घेवंक जायना आनी म्हाका पेरंट्सान इतलें स्टडीजान टेन्शन दिवंकूय ना. तुमच्या स्कुलांतलो So- बॅकग्रावंड आमकां थोडो आयकपाक जाय म्हटल्यार तुमच्या टिचरीचो सपोर्ट सिस्टम बीन कशें कितें आसलें? टिचरीचो सपोर्ट सिस्टम मातशें थोडे फावर बीन जाताले ते ऑब्वियसली, बट एक थोडी 2-3 टिचरी आसली. दे वर व्हेरी नायस टू मी. आनी इवन कितें अशें ब्लॅकबोर्ड बीन भायर आसता पळय मेन, तेजेर म्हाका ड्रॉ करपाक बीन लायताली. सो लायक कितें इव्हेंट आसा, सो लायक लक्ष्मी पुजन एंड ऑल, सो तेज्या खातीर लक्ष्मी काडप नाल्यार लोकमान्य टिळक, तेका लायक सेलिब्रेशन आसतना हांव पोर्ट्रेट बीन काडटालें विथ द हेल्प ऑफ माय डॅड. ओके. ओके, म्हणजे पप्पानूय शिकयल्लें आसा. पप्पा एक्चुली म्हाज्या भयणीक शिकयतालो, सो तेका हांव पळोवन हांव शिकतालें. पण भयणूय तुमची एक्चुअली आर्टिस्ट. हय, एक्चुली शी इज अ आर्टिस्ट, बट म्हणजे तुम्ही तांकां पळोवन मोटिवेट जाल्या म्हणपाक शकता. हय हय हांव म्हाज्या भयणीक पळोवन एक्चुली मोटिवेट जालें. मागीर तेन्थाक तुमची एक रँक पर्संटेज बीन कशी कितें येयल्ली शिकपाक? तेन्थाक लायक डिस्टिंक्शन येयलें हांव, लायक सारकें काटार. ओके. लायक तरी येयलें हांव, म्हणजे इतलें मम्मीक सुद्दां हांवें रिजल्ट जालो आनी हांवें मम्मी लायक किचनान आसली कामाक. हांवें म्हणलें मा रिजल्ट जालो आनी हांवें म्हणलें कितले येयले? येयले म्हटलें 75 येयले. ती शॉक जाली कित्याक हांव शिकत नासलें. ओके. शिकनासतना शिकत नासलें हांव, बट लायक बाय हार्ट करप बीन तसलें नासलें म्हाका. पण चेडवांक मोस्टली संवय आसता न्हू बाय हार्ट करप बी. हय, तशें कांय चेडवां. सो लायक आय यूज टू रीड, म्हणजे अंडरस्टँड करतालें आनी आपली स्टोरी करप मनान. इवन कितें दुसरें लायक मॅथ्स एंड ऑल सगळें आसा. म्हाका हिस्ट्री बीन चड आवडनासलें एक्चुली. हिस्ट्री म्हाका केन्नाच आवडूंकूच ना. एकदां लायक एका पेपराक हांव सायन्साचो पेपर आसलो, हांव हिस्ट्री स्टडी करून गेल्लें. ना, हिस्ट्रीचो पेपराक सायन्स स्टडी करून गेल्लें. म्हणजे पेपराक कितें बरयलें? सायन्स बरयलें काय? जालें हांव काटार पास हिस्ट्रीच्या हेका आनी हांव रडपा लागलें आनी सायन्साक फूल मेळ्ळें म्हाका. सायन्स डबल स्टडी ट्वायस केली. जालें हय न्ही. सो स्टडीज आनी ओके आसलें. लायक स्कुलान म्हाका टिचर्स बीन लायक 2-3 जाण अशें म्हणटाले लायक लायन्स बीन अशें हांव स्ट्रेट आपुणूच काडटालें. लायक एक Okay. आसलें भितूनच मे बी. आनी कोण आतां आर्ट कॉम्पिटिशन आसा फाल्यां जाल्यार सगळे जाण म्हाका टर्न करी. ओके. म्हणजे हांव आसा कशें. सो आर्ट एक्चुली आर्टिस्ट जावपाचो केन्ना मनान चिंतूकूय नासलें हांव. धाकटेपणान आसलें फक्त आसलें करपाक आमी करताले. लायक इट वॉज लायक हॉबीज. आय वॉज ड्रॉइंग लायक तुमी 11th 12th स्ट्रीम खंयची तुमी घेतली? सायन्स. सायन्साक गेली. हय, सायन्स शिकलें. बरी पर्संटेजूय मेळ्ळी एक्चुली आनी आय वॉज ट्रायंग फॉर आर्किटेक्ट एक्चुली. लायक म्हाजी सिस्टर डॉक्टर. लायक म्हाज्या फॅमिली बॅकग्रावंडान कोण आर्टिस्ट अजून जावंक नाशिल्लो. सो मॉम इज नर्स, पप्पा इंजिनियरींग आनी म्हाजी भयण डॉक्टर. बट माय मॉम ऑलवेज वॉन्टेड समवन डिफरंट. लायक फॅमिलीन कोण डिफरंट जावंक जाय.
सो आय वॉज इन टू डान्स. म्हाका डान्स एक्चुली चड आवडटा आर्टाक, लायक मुवमेंट मजा येता अशी. तुम्ही अजूनही डान्स करतात काय, कसे केले हय डान्स? हय हांव डान्स लायक कॉन्टेम्पररी लायक फ्री करता हांव तशेंच. आनी सद्या आतां हांव भरतनाट्यम लर्निंग चालू आसा. एकदां Okay. एक्चुली हांव आठवेन आसतना शिकलेलें हांव, 2 वर्सां शिकलें हांव, एक एग्जामूय दिल्ली हांवें. बट ते मागीर कॉलेज जावन बीन ते हात वयता न्ही तसो तो, परत Okay. स्टार्टिंगच्यान शिकचें पडटा. सो आय जॉयन दीस लायक क्लास. थोड्या म्हाका मातशे तुमचे कॉलेजीतले मेमोरीज सांगा जे तुमकां अजूनही याद येतात. तुम्ही मस्ती केली, बंक मारली, ती घरात खबर नसली, असले काही असलेले गोष्टी? बंक खूप केला. लायक आर्ट कॉलेज एक्चुली हांवें पयलीं लायक आर्किटेक्चराक हें केलें ट्राय. वेटिंगार पावलें, लायक मातशें जालें चुकलें. पण एक बरें जालें, आर्किटेक्चराक मेळूंक ना म्हाका म्हणून. हा, ओके. कित्याक आर्टाक म्हाका मजा आयली आनी आय डिस्कवर्ड माय सेल्फ ऑल्सो, की हांव खंयच्या हितून बरें आसा एंड आय कॅन मेक माय करियर इन इट. म्हटल्यार हांगासर आमी बिचोलेन तितलें हें ना, की आर्टाक इतलो इम्पॉर्टन्स ना. ना. लायक आसा बट लायक स्कल्पटर्स, गणपती कळ्ळें. करतात, क्ले बीन आर्ट सगळें तेतून आसा इम्पॉर्टन्स. बट आर्ट एज अ ड्रॉइंग काडप. ड्रॉइंग, पेंटिंग, पोर्ट्रेट्स तितलें हें ना. सो सद्या लायक पळोवया कितें पळयता हांव फ्युचर हांगा बिचोलेन एटलिस्ट. सो कॉलेज लायफ कॉलेज लायफ बरी आसली. लायक हांव एक्चुली म्हाका कलर्स एक्चुली कशे यूज करप ते खबर नासलें स्टार्टींग. पण हांव करतालें, लायक प्रायजीस बीन खूब घेतलेले हांवें स्कुलान बीन. खूब केल्ला. सो जेन्ना हांवें स्टार्टींग शिकलें हांव कॉलेजीन वचून, म्हणजे हे कशें मिक्स करप आनी तेन्ना हांवें काडलें. आमकां लायक ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग्स आसले फर्स्ट स्टार्टींग. सो लायक बॅग एक काडिल्ली, फुड्यान दवरप आनी तें काडप. ते हांवें म्हाका डिस्कवर जालें की इतलें बरें करूं शकता म्हणून. पण एक्चुअली तुम्ही कलर्सचे डिफरन्स कसे करताले? एक्चुअली कलर्स असतात पळय, ते आमी सुद्दां कितें करताले, कलर्स जेन्ना गावले, खंयचे कलर घाले, खंयच्या कलरान पेंटिंग केलें सुटलें. थोड्यांक म्हाका सांगताले ना ना हेका कलर हेच लागता, तेका कलर तेच जाय. सो हय. सो तेका एक्चुली आमकां स्टार्टींग फर्स्ट इयर आमकां शिकचें पडटा. कलर व्हील आसता. सो लायक डिफरंट म्हणजे मिक्स जावन खंयचो कलर जाता. लायक रेड, येलो एंड ब्लू आर प्रायमरी कलर्स. मागीर ते सेकंडरी कलर्स, ते मिक्स जावन ते सगळें शिकचें पडटा पयलीं. मागीर आमकां लायक ब्लॅक टू व्हायट जे आमकां दिसता पळय, ब्लॅक एंड व्हायट, तितून सगळे डिफरंट शेड्स शिकचे पडटा. मागीर ते कशें मॅच जाता ते लायक खूब हें आसा. म्हटल्यार ऑलमोस्ट 1 मंथ आमी तें करी. लायक एक व्हायट कलर घेतलो, तितून तो ब्लॅक इल्लो 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 मिक्स करून ती सगळी हें केल्ली, बारीक 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 तुमी केन्ना शेड्स. बोर बीन जाल्ले ड्रॉइंग खूब काडून जातालें काडून? बोर. दीस लायक भर तुका जर आर्टिस्ट जावपा जाल्यार खूब पेशन्स जाय. कित्याक थोड्यांका दिसता आसतलें की तुवें लायक सगळे टॅलंटेड आहा, पयलींच्यानूच बॉर्न आसता ते. तशें कांय नासता. कोणूय आर्टिस्ट जावंक आणि शकता ऍक्च्युअली एक्चुली हांवें पळोवंक थोडं गेल्यार. ऐकलं की आर्टिस्टाक एक सायलन्स खूप जाय पडटा म्हणून. खूप आवडटा सुद्धा. सो एक खरें हय. ऍक्च्युअली खऱ्यान तुमच्या पर्यंत कितले ऍक्च्युअली ते यूज करतात आर्टिस्ट? म्हाका एक्चुली कोण कंपनी आसा न्ही जाल्यार मजा येता आनीक. कित्याक हांव आर्ट करता तोय कोण आर्ट करता, लायक कंपनी आसा जाल्यार आनीक मजा येता, उलयता मदीं. बट आमी आमच्या हितून आसता, लायक ओके. डीप थॉट. इवन सायलन्स इज नायस. लायक फॅमिलीन कितें जाता, घरा कडेन आसलें की तें मातशें धूत पळय तापोवंक दवरला, बंद कर. मदीं तूं आपल्या हितून प्रोसेसान आसा. हे म्हणजे दुधात उकडटाय. सो लायक तशें डिस्टर्बन्स आवडना. आमकां मागीर तुमची फुडली जर्नी आयकपाक जाय. बॅचलर्स कशी केली तुमी, बॅचलर्साची कॉलेजीन वयता जर्नी मातशी थोडक्यात सांगा. Okay. Bachelor's, I did from Goa College of Art, Panjim, Altino. So it was 4-year course. So आमकां 2 वर्सां पयलीं सगळें शिकयता, लायक बेजीक. आनी मागीर 3rd इयरान लायक स्पेशलायजेशन. सो आय चोज पोर्ट्रेचर बिकॉज म्हाका मनशां ड्रॉ करपाक लायक आय कॅनॉट मच इनवॉल्व इन नोईंग पीपल, बट म्हाका ऑब्जर्व करपाक खूब आवडटा मनशांक. लायक बिकॉज ह्युमन्स आर डिफरंट न्हू. तुम्ही लायक ऑब्झर्व करून मागीर ड्रॉइंगांनी घालतात. हय, लायक एक कॅरेक्टर आसता न्ही सगळ्यांचो, एक प्रत्येकाचो दुसरो दुसरो कॅरेक्टर आसा. सो जालें लायक आमी 7 जाणां लायक पोर्ट्रेचरान आसलीं. बाकी सगळे लायक म्युरल आसता, पोर्ट्रेचर आसता, स्कल्पचर आनी प्रिंट मेकिंग फॉर पेंटिंग सेक्शन. आनी सेपरेट अप्लायड आर्ट्सूय आसता. सो अप्लायड आर्ट्सान आनीक 4 सब्जेक्ट तशें. मातशें थोडक्यान इल्लें सांगा आमकां, तकले वयल्यान गोश्टी. ओके. सो पेंटिंग आनी अप्लायड.
applied contains advertising, like jobs चड असता भितर. Advertising, मागीर कार्टून्स बीन करता पळय, okay. मागीर फोटोग्राफी एंड ऑल. सगळे तुका लायक हितून शिकयतात ते सारके डिटेल्स. मागीर पेंटिंग सेशनान चड लायक एक्सप्रेसिव्ह. सो यू कॅन पेंट पोर्ट्रेट्स लाईव्ह थोडे असतात, म्हणजे शिकयता आमकां लाईव्ह मॉडेल्स असता. सो ती बसतात, तांकां आमी काडप 2-3 दीस चालू असता ते मागीर. मॉडेल कंटिन्युअसली बसून रावता ऍक्च्युली. हय, म्हणजे तांकां ब्रेक्स दिता ऑब्वियसली. बसपाक एक्चुअली इट इज अ व्हेरी गुड लायक डिफिकल्ट टास्क. एक कडेन पॉइंटा कडेन पळयत रावप, व्हेरी डिफिकल्ट टास्क. सो तूं पयलीं एक्चुअली मॉडेलाकूय वळखूंक जाय सारकें. तुका जर कॅरेक्टर येवंक जाय ताजो, तेंच्या वांगडा कन्वर्सेशन करचें पडटा सारकें. सो आमच्या बॅचान हांव एकटेंच चेडूं आसलें जें पोर्ट्रेचरान गेलें. लायक 6 वर बॉयज एंड आय वॉज द ओन्ली गर्ल. कित्याक म्हाका आवडटालें ऑब्वियसली. आनी आमी आमच्या क्लासीन 5 चलयां आसलीं. आनी ती म्युरलाक गेली. म्युरल इज लायक वॉल पेंटिंग्स असता व्हडले व्हडले, नाल्यार टायल्स बीन कट करून बीन ते लायतात पळय एक तशें. सो तेतूनय तशेंच. मागीर बॅचलर्स जालें 4 वर्सां. मागीर हांव 2019 लायक 2015 to 2019 I did my bachelor's, and 2019 I went Pune for my master's in MIT college university. लायक तेंच्यांनी नवे स्टार्ट केल्ले इन फायन आर्ट. सो लायक कॉलेज इतली खास नासली. लायक इट्स लायक अ पॅलेस कशें आसलें, व्हडलें सामकें. बट इतलें शिक्षण इतलें दिवंक ना आमकां सारकें तेंच्यांनी. टिचरी बरें नासले. टिचरी ओके आसले, बट क्लासरूम आतां जर आर्टाक जाय न्ही जाल्यार व्हडलो जाय पडटा. आतां 16 स्टुडंट्स आनी तेंचे लायक आमचे कॅनवसीस बीन पेपर बीन वर्क्स आसता ते व्हडले आसता. थोड्यांचे धाकटे आसूं शकता. म्हाजे थोडे व्हडले आसले. हांव चडशे पेपरारूच काम करता. ओके, सो लायक इट वॉज लायक इंजिनियरींग कॉलेज. म्हणजे तेतून एक स्टेज थंय आनी 16 स्टुडंट्सांक ते पॉसिबल नासलें. लायक थोड्यांच्या पेंटिंगाचेर लायक पिजन बीन तशें जालेलें. मागीर म्हाजे पेंटींग हांवें लायल्लें थंयसर वणटेक लायतालें हांव. सो तेजेर कोण तरी लायक सॉफ्ट पेस्टल इज लायक तेजेर स्प्रे करचें पडटा, नाल्यार तें हें जायना, उरना. जर बेश्टे कोण हात लायलो जाल्यार वयता तें. सो कोण तरी लावन गेलो, ते म्हाजे पुसून गेले. सो इट वॉज व्हेरी फ्रस्ट्रेटींग. हांव रातचे आमी थंयसर काम करी, लायक ऑलमोस्ट 7-8 जातालीं. तेन्ना आमी काम करी, कित्याक थंय कोण नासतालो मागीर, चड स्टुडंट्स. मागीर 2 वर्सां एक्चुअली थंय, बट त्या टायमार कोरोना जालो. सो हांव फक्त 8 मंथ्स थंय आसलें हांव स्टार्टींग. मागीर घरा आयलें. मी कंप्लीट करूंक नाका उरली मागीर. ना, सगळें ऑनलायन जालें. बट ऑनलायन तूं आर्ट शिकूं शकना. लायक डिफरंट सब्जेक्ट आसताले आमकां. आर्ट प्रिजर्व कशें करप बीन ते सगळें ते अशें ऑनलायनान दाखोवन जायना तें. लायक आमकां असायनमेंट्स बीन ते सबमीट जाता तूं घरा करून बीन, बट ते इतलें बरें दिसना न्ही. लायक आर्ट कॉलेज फुड्यान आसलेलें बरी प्रॅक्टिकली. सो एक कशें तरी जालें तें आनी सोंपलें. मागीर हांवें इंटर्नशीप केली. इंटर्नशीप थंयसरूच एकटी पुण्याची स्कल्पटर. शी इज अ पेपर मॅशी स्कल्पटर, भारती पित्रे म्हणून नांव. आनी तिच्या कडेन हांव ऑलमोस्ट इंटर्नशीप जाली म्हाजी. 3 म्हयने कितें इंटर्नशीप आसली, बट म्हाजें एक्सटेंड जालें. लायक 10 म्हयने हांव थंय शिकलें तिच्या कडेन. शी वॉज पेयींग मी एज एन इंटर्न ऑल्सो, बट आय वॉज हेल्पींग हर इन हर वर्क. म्हणजे ते पेपर मातशें एक स्कल्पचर कशें करपाचें तें एक शिकलें हांव. सो हांवूय आतां मशीन हाडला आनी ते पेपर मातशें करता. लायक शी युजीस ट्रेडिशनल मेथड. मेथी जे जेवणान यूज करता, मेथी भाजी ना, मेथी पावडर मेळटा पळय तो. लायक इट कॅन बी यूज्ड एज अ बायंडर फेविकॉलाच्या बदला. ताका मात वत खूब जाय पडटा. सो तें सुकोवचें पडटा. पयलीं तुवें एक लेयर केलो, मागीर तो सुकोवचें पडटा. सो मागीर तो प्रोसेस खूब लेंदी आसा तसो. लायक ताका खूब लेबर वर्कूय आसा. म्हणजे पेपर बरो सॉफ्ट सो करून ते मागीर तशें तयार करप. सो आय डीड मास्क एंड ऑल, पेंडंट्स बीन बेश्टे विकपाक लायक. सो तशें केल्लेलें आसा हांवें. आनी आफ्टर मास्टर्स, आफ्टर दॅट आय केम होम. घरा येवन तुमचें काय कितें जालें फुडलें?
घरा मातशें आतां सद्या चालू आसा म्हाका लायक जॉब सोदता हांव लायक सायड बाय करपाक जाय न्ही आतां म्हणजे जोडपाक एक कमिशन जाय लायक रेगुलर बट ते म्हाका जॉबाचेर इतलें इंट्रस्ट ना. हा ओके, तुम्ही तुमचेच कितें करपाक हय सोदता. बट तेतूनय तुका लायक हांगासर बिचोले म्हटल्यार तुका इतलें हें ना म्हणजे आतां म्हाजो स्टुडियो सो जाल्लो आसा हांवें लायक इट इज अ स्मॉल स्टुडियो हावज वेर आय पेंट म्हणजे हांव म्हाजें हांगासरूच काम चालू आसता बट तितले लोक आजुनूय येवंक ना हांगासर तांकां इतलें खबर ना आनी बोर्ड बीन मारला पडटा तितलो दिसना दिसता. आता येतलो लोक आता लोक येवपाकूच जाय व्हिडिओ पळोवपाक. सो तुम्ही आता एक्चुअली तुम्ही हेच्या फुडें प्लॅनिंग कशें फक्त स्टुडिओचेरूच रावपाक जाय काय फुडें तुम्ही खंय पर्यंत चिंतता की बाबा एक तुम्ही आफ्टर 5 इयर्स तुम्ही खंय पर्यंत तुमची टीम आसपाक जाय कशें कितें थोडें सांगपाक शकता जाल्यार आमकां. सध्या इतलें फ्युचर डिसायड करूंक हांवें हांव अजून प्रेझेंटानूच रावता आनी आय एम प्लॅनिंग फॉर अ एक्झिबिशन. एक्झिबिशन ओके. येस आनी हांव लायक प्रायजीस म्हटल्यार तशें मेळिल्ले आसा म्हाका बट ते प्रायजिसान तितलें जायना लायक रिसंटली म्हाका आतां एक कमेंडेबल अवॉर्ड मेळिल्लें लायक आर्ट चेंबर कलंगूट म्हण थंयसर आसा थंयसर एक लायक कॉम्पिटिशन आसलें सो आय सबमिटेड 3 पेंटिंग्स तितूंतले एक म्हाका कमेंडेबल एंट्री म्हणून मेळ्ळी. सो कमेंडेबल एंट्री इज लायक म्हणजे एक अवॉर्ड एक मेळ्ळो एकट्याक ताका अवॉर्ड मेळटा ताका एक्झिबिशन घालपाक मेळटा तो मेळोंक ना बट लायक एक एंट्री वीच वॉज गूड एंट्री सो तसो म्हाका अवॉर्ड एक मेळ्ळो. सो आतां आफ्टर माय ग्रॅज्युएशन एन ऑल एक अवॉर्ड मेळ्ळा तो तेज्या पयलीं म्हाका 2 स्टेट आर्ट अवॉर्डूय मेळ्ळा लायक स्टुडंट कॅटेगरी तितून एक प्रफुल्ल अवॉर्ड आसता लायक स्टेट आर्ट अवॉर्ड्स म्हणजे लायक गोंयान एक जाता सदां दर वर्सा जाता ते स्टुडंट कॅटेगरी आनी आर्टिस्ट कॅटेगरी. आर्टिस्ट कॅटेगरी पार्टिसिपेट केल्लें बट तेतून मेळूंक ना कित्याक आर्टिस्ट मातशें जातकूच लेवल खूब टफ जाता तशें सो थोडे एक्चुअली आर्टिस्ट बीन मागीर भुरग्यांक शिकोवपाक क्लासीस बीन ओपन सो तुमचें कितें प्लॅनिंग आसा क्लासीस भुरग्यांक शिकोवप ऑल दॅट थिंग्स. हय क्लासीस म्हाका एक्चुली टिचींग जाय कित्याक जी तुका नॉलेज आसा ती तुवें सगळ्यांक दिवपाक जाय कित्याक यू शूड डाय एम्प्टी कशें इफ यू गिव युअर नॉलेज इट वील पास ऑन तुमची रायट. प्लॅनिंग आसा तर हेच्या कडेन. हय सद्या म्हाका तितलो कॉन्फिडन्स ना हांव शिकयला हांवें लायक धाकट्या भुरग्यांक शिकयला इट वॉज व्हेरी एक्झॉस्टींग सो म्हणजे तुमकां आतां दिसता की तुमच्या जर्नीसून तुमकां आनी कितें शेअर करपाक जाय स्पेशली आर्ट जर्नीसून आर्ट जर्नींतली तुमची कितें एक्सपिरियन्स शेअर करपाक जाय दिसता जो इम्पॉर्टंट आसा लायफान. म्हाका एक्चुली हांव आर्ट जेन्ना फायन आर्ट्स चूज केलें पळय हांवें तेन्ना हांगासर एकटो एक्चुली तोय फायन आर्टिस्टूच तो येयलो आनी म्हाका म्हणलेलो तितून स्कोप ना म्हणलेलो हांवें म्हणलें मागीर चिंतलें हांवें म्हणजे ऑब्वियसली अशें नेगेटीव आसता तोय फायन आर्ट्सूच एक्चुली स्कोप ना म्हणलेलो लायक वाय नॉट कित्याक स्कोप ना इफ यू आर गूड एट समथींग यू कॅन डू इट अचीव इट इट वील टेक टायम बट यू वील रीच समवेअर if you have patience for it. बरोबर. हां सो आय एम डुईंग म्हणजे माझं चालू असता प्रोसेस आय गो फॉर लाईव्ह प्रॅक्टिस सेशन चालू असता आमचे लाईक इंटरॅक्शन मागीर सध्या तरी हांव लायक म्हाजेच कॉन्सन्ट्रेट करता म्हाज्या कामारूच. जर आमी ते डिस्कशन केलें तुमची आमी जर्नी आयकली सो तुमकां जर दिसलें की एक व्हिडिओ डिस्कशन पोवच्या पयलीं एक मॅसेज दिवपाक जाय जाल्यार ती मॅसेज कितें आसपाक शकता स्पेशली एक युथां खातीर गोंयच्या. आर्टिस्ट म्हणून लायक यू कॅन अचीव एनीथींग इफ यू हॅव अ पेशन्स एंड लायक तूं डेडिकेटली करूंक जाय तें कितेंय आसूं तें काम आतां इवन आर्टाक खूब पेशन्स लागता म्हणजे तूं बोर जाता लायक कितलो वेळ तें काडत बसतलें बट टेक अ ब्रेक एंड लायक परत स्टार्ट कर असो होप तुजो हें करूं नाका लूज लायक आय हॅव मेनी फ्रेंड्स हू इन्स्पायर मी म्हणजे ती सुद्दां इतली स्ट्रगल करता लायक फॅमिली आसता तांकां स्ट्रगल बट ते हें करता लायक सगळें आपलें कामूय करता म्हाका एक्चुली फॅमिली हितून हें ना स्ट्रगल ना दे सपोर्ट मी वेरी मच म्हणजे म्हाका आतां स्टुडियो स्पेस दिलो तूं कर तुका जाय तें हांव हांगासरूच आसता सदांच आपल्या हितूनच आसता लायक आयडिया म्हणजे जोडपाकूय तितलो लायक सद्दां हांव रेगुलरली म्हयन्यान जोडना लायक केन्ना केन्ना मेळटा म्हाका लायक फ्रीलान्सींग इज व्हेरी डिफिकल्ट एक म्हयन्यान तुका खूब कामां मेळटा जी तूं एकटो करूं शकना तुका घेवचेच पडटा टीम मागीर दुसऱ्या म्हयन्याक कांयच नासता तुका
एंड यू फील डिप्रेस एंड ऑल होपलेस कशें की आपल्या आर्टान जातलें की ना लायक केन्ना केन्ना अशें दिसता की कित्याक चूज केलें म्हणून बट आसा तेतून होप लायक पण ऍक्च्युली एक डीपली हांगा म्हटल्यार एक म्हाका जे जो पर्यंत खबर आहा ते प्रमाणे एक आर्टिस्ट आसता खबर आहा जे ड्रॉइंग बरे आसात न्ही तो एक ड्रॉइंग काडपाक एकदा एक फूल वरांच लायता पण त्या एका ड्रॉइंगासून तो फूल वर्साची इन्कम उबी करता अशें आसता न्ही हय तशें इतली आसता मेहनत कित्याक आसता पण एका ड्रॉइंगाचेर सगळे उबे उदा करपाक शकता. ते तुका लायक 100 एक वन कोण तरी घेतलो जो तुका इतलो अप्रिशिएट करतलो आणि तू खंयच्यान पावतलो तुका कळचेच ना फ्रॉम डावन यू विल रीच टॉप यू नेवर नो तुका बरोबर. लायक कोण तरी लायक इट यू शुड मॅनिफेस्ट युअर थॉट्स म्हणजे तू आता चिंतता की आय विल बी गुड आय विल डू समथिंग आय विल हेल्प सम पीपल ऑल्सो लायक एक पॉझिटिव्हली चिंतूंक जाय आमी सदां नेगेटिव्ह चिंतले जाल्यार आमी सकलूच वतली कित्याक ना अशी एक एक्चुअली एक स्टोरी आयकली जस्ट म्हाका शेअर करपाक कशी दिसता एक 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 ड्रॉइंग एक आर्टिस्ट आसता तो ड्रॉइंग कोणाचें ड्रॉइंग काडपाक जाय स्केच वचून एका मिनटान स्केच काडटा फुडल्यान बसून फुडल्या एक मिनटां खूब जाता आनी तो कितें म्हणटा एका मिनटान स्केच काडपाक कितले डॉलर्स घेता तो कितले डॉलर्स म्हणटा इतले डॉलर्स कशे काय म्हणटा ड्रॉइंग काडपाक ना तो कितें म्हणटा बरं आपण इतले डॉलर्स करपाक आपले इतले 50 वर्सां लागला सो तेजो इन्कम आतां आपूण जनरेट करता म्हणटा 50 वर्सां आपूण काय घेवपूच ना म्हणटा कोणा कडल्यान फक्त आपण मेहनत केली म्हणटा ते बी एक मिनटान काय ड्रॉइंग काडटलो हे शिकलो म्हणटा फक्त इतलेच शिकपाक आपण 50 वर्सां घालयली हय सो अशे सुद्दां एक आर्टिस्ट आसतात म्हणटा जे डीप विजून शिकता आनी तुमी म्हटले पळय न्ही की स्कोप ना म्हटलो स्कोप खूब आसा पण एक तांकां ती तकली आनी एक पेशन्स ते तुमी म्हटले हे आसा खूब आणि गरजेचे आसा. लोकांचो सपोर्टूय खूप इम्पॉर्टंट आसा लायक आतां सगळीं जाणां पयलीं स्टार्टींग आमी धाकटी आसतना सगळीं आर्ट करता उमेदीन करता थोडे आर्टिस्ट जाता थोडे आपले दुसरे चेंज जाता लायक हय, करियर बेज लायक तुमी जाय ते चूज करूं शकता कोण तुका हें करना रेस्ट्रिक्ट बट आर्ट हो सगळ्यां भितून आसताच बरोबर. तो कोण फुडें व्हरता लायक आर्टिस्ट आतां आमकां करियर कशें बिकॉज आय पेंट टू एक्सप्रेस म्हटल्यार टू इम्प्रेस कोणाक करपाचें म्हाका इतली इच्छा नासता आय जस्ट एक्सप्रेस म्हाका जर खंयच्यान आतां कितें सॅड ऑर कितें अशें राग आसा हांव येता हांगासर म्हज्या शांत हितून कितें तरी पेंट करतलें देन आय फील गूड म्हणजे हांव कितें तरी क्रिएट केलें हें हांवें केलें म्हणून सो म्हाका एक बरें दिसता पळोवपाक की हांवें केलें म्हणून आनी मेन म्हटल्यार लायक आतां आर्टिस्ट जे करियर करता तांकां आतां कोणें कमिशन दिलें जाल्यार ते एक खूब आसता थोडे जे दितात आमकां काम म्हणजे आमकां एडवान्स ऑलरेडी घेवचोच पडटा नाल्यार आर्ट केल्यार आमी मागीर ना हेंच ना जागूच ना तेंची कॉलीग घेना सो लायक आर्टिस्टांक एक सारको टायमार दिवंक जाय तेंचो पेमेंट कित्याक तांकांय खूब टेंशन आसता लायक तुम्हाला पेमेंटा कडेन खूब झंझट हय आसता एक्चुअली ते आमी यूथ टॉकान उलोवयात जे आर्टिस्टाक जे प्रॉब्लम येता पळय सगळे आमी तेजेर उलोवयात सो आमकां तुमच्या यशस्वीनी आमी जेन्ना डिस्कस केलें आमी पळय तुमचे खूब खूब शिकपाक गावलें आमकां आनी एक असो आर्टिस्ट कसो आसा आर्टिस्टाचो बॅकग्रावंड कसो आसता एक्चुअली थोडक्यान आमकां कळ्ळो ताका लागून खूब खूब धन्यवाद. थँक्यू